देव बोडगेश्वर संस्थेचं मॅनेजिंग कमिटीचो कार्यकारी समितीचो रिझल्ट डिक्लेअर करता। आज अध्यक्ष पोस्टाक श्री मोहम्मद पंडित हे जिंकलेले आसा। He has taken nearly 598 votes out of 1,189 votes. Then Vice President Sri Amit Durgakar, he also got very good votes, that is 526. Number 3 Secretary Harishchandra Urf Sushant Gavkar, he also got 566 votes. Joint Secretary Kunal Gargalkar, he got 390 votes. Treasurer Shyam Sundar Atmaram Pednekar got 591 votes. Joint Treasurer Vishant U. Kedi 527 वोट मेळिल्ले आसा. एटर्नी राजेंद्र पेडणेकर हाका 560 वोट मेळिल्ले आसा. जॉइंट एटर्नी साईनाथ राहुल हाका 383 वोट्स मेळिल्ले आसा. वन ऑफ द यंगेस्ट कैंडिडेट among all the candidates. हांव मागता अध्यक्षाकडे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहम्मद पंडिताकडे आपली सर्टिफिकेट घेवपाक मोहम्मद पंडित स्पीकर मोहम्मद पंडित भाई आगा भाई भाई big clap. पंडित भाई आगा भाई Also request Amit दोतोर लास्ट मुमेंट एक 50 मतां उरलेली आसा मोजपाची आणि ह्या क्षणांक मोहम्मद पंडितांचा विजय जाल्लो आसा. कितें सांगपा कितें प्रतिक्रिया आसा तुमची ह्या पहिले क्षणाक? फावट म्हणजे हांव म्हाजो विजय न्हू, हे जे म्हाज्या बरोबर आहा सगळे महाजन जे आयज सगळ्यांनी म्हाका वोटींग केला पळय तांकां हांव पयलीं म्हणजे तेंचे आभार मानता. कारण तेंच्यांनी सकाळ पसून म्हाका दिसता 2-2 तास 2.5 तास 3 तास अशें रावन तेंच्यांनी वोटींग करून म्हाका आयज जिखोवन हाडलेलो आसा. हेतून म्हाजो जय न्हू तर हो जय आसा तो सगळे महाजन जे आनी हे भुरगे जमल्या पळय तेंच्यांनी रात दीस काम केलें आनी तेंच्यांनी म्हाका निवडून हाडलो. हेतूनच म्हाजो व्हडलो विजय आसा. म्हाजो विजय न्हू, एक सांगपाचें म्हणजे आतां हांव निवडून येयल्लोच आसा. कितके मार्जीन तें म्हाका खबर ना, पण 200च्या वयर 250 आसूंक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. पण हांव ह्या सगळे जे आमचे महाजन आहा हे भुरग्यांनी जितकें काम केलां पळय तांकां घेवनूच फुडें काम करतलो. हांव अध्यक्ष जालो म्हणून हांव हवेन चलतलो ना, म्हाजे पांय जमनीरूच आसतले. सगळ्या महाजनांक घेवन हांव सगळ्या आमचे कमिटी मेंबर्स आसा आनी म्हाजो देवेश आसा, पाणू बराडकर आसा, तेंचे सगळ्यांचे हे घेवनूच हांव सहाय्य म्हणजे तेंचे हे घेतल्या शिवाय हांव केन्नाच फुडें पांय घालचो ना. हे म्हाजे पयले शब्द आसा. दुसरो म्हणजे आमी कितें तरी हांगा नवीन करूंक शकता अशें म्हाका तरी दिसता. आनी त्या खातीर हांव सगळ्यांक कमिटी मेंबर्स जे आतां मॅनेजिंग कमिटी निवडून येयला तांकां रिक्वेस्ट करतलो की आमी एक जागो घेवया. हांगा एक मेडिकल इन्स्टिट्यूशन किंवा एक एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन किंवा एक हांगा मिनी हॉल घालूंक शकता आमी किंवा वृद्धाश्रम घालूंक शकता. ह्यो गोश्टी करतलो हांव भांगार बी घालपाचे भानगडीक पडचो ना. भांगार हो एक बेस्ट ते लोकांक कांय फायदो ना. ज्यो गोश्टी लोकांक ज्यो फायदो आहा त्यो करून दिवपाचे. आतां तुका एक गिरीश सांगता, हांव पयलीं हांगा तेंचो लिगल एडवायजर म्हणून आसता तेन्ना हांव महाजन आसलेलो. पण तेन्ना हांवें एक हे पास करून घेतलेलें रेजोल्युशन की जितके महाजन आहा पळय तांकां हो हॉल आसा पळय तो 50% डिस्कावंट दिवन हे करचो म्हणून. त्या पासून ते रेजोल्युशन पास केल्ल्या पासून आमचे जे महाजन आहा
त्यांच्या फॅमिलीन कोणाचें लग्न आसा हें आसा तांकां ऑल 50% डिस्कावंटान मेळटा आनी तीच परंपरा हांव चालू थेयतलो. कारण आमकां काय हो हॉल आसा तो देवाचो आसा. आमचे जे महाजन आहा तांकां आमी आनीक कितें सुविधा दिवची आनी जात्रेक सुद्दां बरो उत्सव करचो हीच म्हाजी इच्छा आहा. आनी हे सगळें म्हाजे सकाळ वचून म्हणजे म्हाका दिसता हांव येवच्या पयलीं हांव येयला पावणे धांक पण ते 8, 8:30, 9 बसून ते आतां पळय रातची 12 जाली तरी ते आपला आनंदोत्सव म्हणजे म्हाज्या बरोबर ते रात दीस काम केलां. हेच्या पयलीं आतांच न्हू की 15-20 दीस ते म्हाज्या बरोबरूच आसलेले. प्रत्येक घरांनी ते येयल्या. म्हाका दिसता दादा आहा वरडकर आनी पाणू आसा देवेशान तर म्हाका इतकी साथ दिल्लेली आहा. देवेश ना जाल्यार इतको म्हाजो विजय जावचो नासलो पण तो काही कारणास्तव थोड्या मतांनी फाटीं पडलो. तसो आमचो पाणू ताका आमी हरशीं तो वायस हें म्हणून रावता वायस सेक्रेटरी नाजाल्यार वायस एटॉर्नी ताचो हरशीं पोस्ट पण आमी काही कारणान ताका उपाध्यक्षाक घातलो आनी म्हाका दिसलो की तो काही कारणान तो फाटीं पडलो. तोच जर तो हेका आसलेलो वायस एटॉर्नी किंवा वायस आमचो ट्रेजरर बी जाल्यार म्हाका दिसता तो सहज निवडून येतलो. म्हाका थोडे मातशे ते दोग जाण हे जाले म्हाका मातशें मनानसून दुख्ख जालें. म्हाजो विजय सगळ्या बरोबर जावंक जाय आसलेलो अशें म्हाका तरी दिसता. तरी आसून आतां ते येवना पण आमी जे फुडले कार्यक्रम जे करतलो ते नवीन मॅनेजींग कमिटी येयल्ली आसा तेंचे सहकार्य घेवन आमी हांगा नवीन कितें तरी बदल घडयतली अशें तरी हांव सांगूंक सोदतां. दोतोरबाब सध्या तुम्ही जे तुमचे सध्याचे अध्यक्ष आसले जे आनंदाचो पराभव करून तुम्ही आनंद उत्सव करतात कितें सांगपाक जाय? एक म्हणजे हांव दनपारां एक रागान हांवें कितें तरी उलयलां कारण तेणी म्हाजेर आरोप केलो त्या खातीर हांव उलयलो. नाजाल्यार हांव हरशीं पर्सनल एलिगेशन बी करिना. पण हो आनंद म्हणजे कितें आसा की एक सांगपाचें म्हणजे की एकूच अध्यक्ष 3 फावटी आनी चवथ्या फावटी रावप हे बरोबर ना. म्हाका तरी योग्य दिसना. ताका समजूंक जाय आसलें बाबा आपूण हे चवथे टर्म आहा तेन्ना आपूण रावंक जायना आपूण कोणाक तरी चान्स दिवंक जाय अशें तेणेन आपले विचार हें करूं ना. ताका हांवें तुमकां एक सांगता म्हणजे हांवें खरें सांगता की हांवें ताका सांगलें की हांव ह्या फावटी अध्यक्ष जाता तूं उपाध्यक्षाक फॉर्म भर आनी हांव फक्त एकूच वर्स रावता आनी रिजायन जाता. एक जात्रा करता रिजायन जाता आनी उपाध्यक्ष आसलो तो अध्यक्ष 2 वर्सां तूं भोग. म्हाका म्हणलें व्हडलें इंट्रस्ट ना पण तरी आसतना तेणी म्हाजी हें आयकूंक ना. हो प्रपोजल बरो दिल्लो पण ताका तो समजलेलो कितें की आपूण सहज म्हाका उडयतलो म्हणजे तेचें अशें धोरण आसता की आपूण दुसऱ्याक कांयच न्हू कसो उडयतलो अशें ताका दिसलें. आयज ताचो पराभव 250 मतांनी जालो आनी तो कावन्सिलर. म्हणजे एक सांगपाचें म्हणजे कितें हांव तेजेर क्रिटिसायज करिना आनी म्हाका तेजेर क्रिटिसायज करचें ना. आनी हांव आतांय तुमकां सांगता की हांव तेच्या कडसून सहकार्य घेतलो कारण तेणी 3 टर्म अध्यक्ष आहा ताका खूब नॉलेज आसा. तेचेय नॉलेज घेवन फुडें कितें कार्यक्रम करपाचे आसा पळय तेच्या सहकार्य घेवन हांव फुडले कार्यक्रम करतलो. तुमकां कितें राजकीय पाठबळ मेळ्ळें आयज तुमची निवड जाल्या ना राष्ट्रीय पाठबळाचें हेच ना गोश्ट ना. सगळ्यांनी आपुलकीन काम केलां की तांकां एक कितें एक राग आसलेलो की बाबा 3, 2, 4 फावटी अध्यक्ष रावप हे बरोबर ना. हे सगळे महाजनांक पटले आनी तेंच्यांनी तो राग काडलो आनी म्हाका निवडून हाडलो. हे म्हाजें काय हें न्हू पण सगळे आमचे जे महाजन आहा आनी महाजनांक दिसलें की खरोच 3, 4 टर्म एकाच मनशान रावंक जायना की प्रत्येक टायमींग चेंज करूंक जाय न्हू. बाकीच्या देवळांनी एकूच टर्म आसता. एक टर्म जालो की दुसरो रोटेशनाचेर वचोंक जाय आसलें. तेच जर आयज केल्लेले जाल्यार हो पराभव तेजो जावचो नासलेलो अशें तरी म्हाका दिसता. आनी जात्रे कडेन अशें आमकां कळटा की जो प्रेजिडेंट आसलो आनंद बैडकर तेंच्यांनी थोडे डिसिजन तुमकां सांगिनासतना ते घेतिल्ले आसा आनी सायन्यो सुद्दां मारिल्ल्यो आसा कितें म्हणून? ना आमकां आमी सांगता की तेणी थोडे डिसिजन थोडे बायपास करून घेतला. आमकां ते नकळत केला. तेचेर आनी आतां पळय तेजेर क्रिटिसायज करून म्हाकाय काय ताका दुखोवपाचो ना आनी म्हाकाय काय मिडिया कडेन तेच्या बद्दल वायट उलोवपाचें ना. त्या खातीर हांव सांगता की तेचें सहकार्य म्हाका जाय. जशें हांव महाजनाचें सहकार्य मागता तशें तेचेंय म्हाका सहकार्य जाय की हांव आनी क्रिटिसायज केलें की दनपारां हांवें रागाच्या भरान कितें तरी उलयलां पूण सारकें आहा तें. सारकें आसा. म्हाजेर एलिगेशन केलें म्हणून हांवें उलयलें. तेणीन म्हाका कितें म्हटलें म्हणून हांव उलयलां नाजाल्यार हांव उलोवचो नासलेलो.